सकड़ा किन्ने सुरव्याम श्री श्री राधा गोपीनाथाला आणि श्री श्री राधा गिरधारी देवाक पांय पडून आशीर्वाद मागता. तशीच त्या उपरांत आमगे जगद्गुरु श्री प्रभुपादा चरणारी दंडवत अर्पण करता असतो. ताजे नंतर आमगे परम पूज्य गुरु महाराज आला, परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज चरणारो दंडवत अर्पण करता. त्या उपरांत मिगल शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभूला चरणाराव मिगल दंडवत अर्पण करता. त्या उपरांत मुरलीधर चरण प्रभूला आणि हर ग्रेस सखी चरण माताजी चरणारी मिगल दंडवत अर्पण करता. आणि त्या उपरांत उपस्थित सकळ वैष्णवाला आणि वैष्णवीला चरणारो दंडवत अर्पण करून प्रार्थना करता. आईची मग दिलेली सेवा लाईक करू तशी मग एक आशीर्वाद दियाचे. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृत द्रव्य संमितं पीबत भागवत रसमालय मुहुरसुख भावुकः. नमो विष्णुपादा कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशाने. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आजची माका दिलेलं टॉपिक असं when two great souls meet. हे दोन ग्रेट सोल्स कोण? एक ग्रेट सोल म्हणाली मार्कंडेय मुनी and second great soul is Lord Shiva. हे दोग जाणाल कशी तांगेले एक आदान प्रदान आशिल्ले ताजे विषयी एक सांस एक इंट्रोडक्शन आसा. ताजे विषयी फूड आहे मार्कंडेय मुनी कोण आम्ही ताजे विषयीची एक पळोवया कोण म्हणतो. मार्कंडेय मुनी आम्ही नाव सगळ्यांना ऐकला सुमार वेळा ऐकला आमगेल्या भागवत क्लासान तू किंवा शास्त्रांत आनी मस्त केळोपटी मार्कंडेय मुनी नाव आम्ही ऐकत आजी. ज्याला राग आम्ही पळय आता कोण तागेले हाऊस बापूल नाव कसं हाऊसूल आणि बापसाल आणि थोड्या तागेल विषयी आम्ही एक प्रयत्न करूया. तागेल क्वालिटीज तागेल लीला तागेल गुण आणि पळोवचे आम्ही एक प्रयत्न करूया. मार्कंडेय मुनीले अन्नाल नाव मृकंदू ऋषी आणि अम्माल नाव मनस्विनी. तांक चरडू ना आशिल्ली सुमार वर्ष. मागीर तांणी शिवाला मस्त तांणी पूजांनी केले. शिवाला सुमार वर्ष पूज केल्यानंतर तपस्यांनी केल्यानंतर लॉर्ड शिवा प्रसन्न जाता तांगेल वेळ. तेन्ना प्रसन्न जाल्यानंतर तो सांगता प्रसन्न जाव का तुमका. तेन्ना मृकंडू ऋषी आणि मनस्विनी तांणी सांगता की आमकां चरडू ना ती सुमार वर्ष जाल्ला चरडू ना ती आमकां एक चरडू जाव का म्हणून शिवाला तांणी सांगताचे.
तेन्ना शिवा तथास्तु म्हणून तांकां ते वर दिता तो. जाल्यार ओटू एक कंडिशन घालता शिवा. त्या कंडिशन कसन म्हळ्यार लॉर्ड शिवा सांगता तांकां तागेले प्राय मस्त हूण आसता. तुमकां चेडूं जाताल वय जाल्यार तागेले प्राय मस्त हूण आसता. कितले म्हळ्यार 16 वर्स मात्र. ओनली 16 इयर्स तागे लाईफ आसताले. ताजी तांणी एक्सेप्ट करता ती. ताजे नंतर तांकां चेडूं जाता. त्या चेडा नांव तांणी मार्कंडेय म्हणून दवरतात. मार्कंडेय चिक्के म्हळ्यार एक ಸ್ವಲ್ಪ प्राय राहिल नंतर तो लॉर्ड शिवाला लायक एक भक्त जाता तो. लायक आनी आराधना सेवा पूजा तो शिवाला लायक करता. ताका प्रायज दिले 16 वर्स. 16 वर्स थंय तो शिवाला लायक करता पूजा न्ही करता तो. तपस्या करचे पूज करचे शिवाला मात्र करचे शिकता. 16 वर्स जाले नंतर जशी त्या यमदूतांनी आयली पळय यमराजान पेटयला ताका आपोवन व्हरूंक म्हळ्यार 16 वर्सां तागेले प्राय आशिल्लो. तेन्ना यमदूतांनी येता ताका व्हरूंक. आता हांगा एक प्रश्न येता यमदूत कसाला म्हळ्यार आयले. विष्णुदूतान येवचे केन्ना विष्णू सेव केल्यार मात्र न्हू. शिवा इज अ डेमिगॉड. तेन्ना तांणी येताशी आनी ताका व्हरूं येताशी. तेन्ना खंयचे शिवलिंग आतां पूज करता शिरपडा मार्कंडे त्या शिवलिंगाक तो घट्टी धरून बसता आनी सोण आता. यमदूतांनी ताका व्हरूंक तांडीताशी जाल्यार तो शिवलिंगा घट्टी धरून बसला. हें पळोवन शिवजीक भारी खुशी जाता आनी थंय शिवजी दर्शन दिवचे येता थंय मार्कंडेयक. तशीच मागीर शिवजी यमदूताक सांगता हें चेडा सोडात तुमी. तशें करून ताका यमदूताक आनी शिवजी रिक्वेस्ट आनी करता. यमदूत ताका सोण वता. तांगेलो व्हरना ती. तेन्ना शिवजी हागेली भक्ती पळोवन मार्कंडेयला शिवजी वेले तागेलो विश्वास पळोवन ताका आनी एक वरदान दिता शिवजी. कसं म्हळ्यार तुगेले प्राय आसा पळय कंप्लीट ह्या ब्रह्मांडाचे प्रलय जाता पळय तेन्ना थंय तूं हांगा रावतालो. तितले व्हड ताका एक आयुश्य दिता शिवजी. प्रलय म्हळ्यार खंयचे सान आनी त्या ब्रह्माल एक दीस नंतर जावचे प्रलय त्या न्ही. ब्रह्माले 100 वर्ष कैद जाताना त्या व्हड प्रलय येता पळय जेन्ना फुल्ल ब्रह्मांड अनंत कोटी ब्रह्मांड पुरा प्रलय वता बुडता पळय तेन्ना मात्र तागेले ताणें वापस देवाला तूं वचचें लीन जावचें तें तितलो प्राय ताका दिता शिवा. आता हे 7th मन्वंतर चलतास ह्या कलियुगाचे ह्या युगाचे कलियुगा आता ह्या युगाचे 7th मन्वंतर 6 मन्वंतर कैद जाला. मार्कंडे मुनीन 6 मन्वंतरान तूं मस्त तपस्या करची की देवाल नामस्मरण करचे की देवाल ध्यान करचे की 6 मन्वंतर एक मन्वंतर म्हळ्यार कितले ऑलमोस्ट 72 युगास चतुर्युग 72 चतुर्युगाचे एक मन्वंतर जाता. ब्रह्मा एक दिवसान तूं 14 मन्वंतर आसता 14 मनू एक मन्वंतराक एक मनू राज करता. ब्रह्माल एक दिवसान तूं 14 मन्वंतर म्हळ्यार 14 मनू आसता त्या एक दिवसाचे 6 मन्वंतर कैद जाले. साताच मन्वंतर चलता आसता आमगेले. तितलो व्हड ताका प्राय आयुश्य दिला शिवजीन मार्कंडे मुनीक. तशीच सूत गोस्वामीन
परीक्षित महाराज आणि सुखदेव गोस्वामीला मध्ये भागवतमाच्या चर्च झालेलं पडत त्या सूत गोस्वामीनं ऐकलं पुरा आणि मग सूत गोस्वामी सेम भागवतम नैमिषारण्यंतु सकड एक ओट्टू झालेलं मुनी अस पडा तांक तो तांणी सांगून दिताजी भागवतम तेदना शौनक आणि मुनी मस्त असतात पळा तांक एक प्रश्न हाका मार्कंडेक इतलो हॉड प्राय कशी मेळ्ळें प्रलय थंय आणि त्या प्रलय सान प्रलय जाता न्ही ताका तो मरना तो लीन जायना देवान तू तितलो व्हड प्राय ताका कशी मेळ्ळें म्हणून तांकां एक क्युरियोसिटी इतलो वर्ष कशी तो वांचता म्हणून तांकां मार्कंडे मुनी विशयी चड एक ऐकूया म्हणून तांणी सूत गोस्वामीक सांगता ते सकड शौनक आदी पुरा मुनी यांनी पडता तांणी रिक्वेस्ट करता तेन्ना सूत गोस्वामी नैमिषारण्यांतू मार्कंडेय मुनी विषयी सांगता ते तो प्रसंग आता आमगे भागवतमांतू चलता आसा 12th कॅन्टो चॅप्टर नंबर 8-9 दिसता म्हाका तेन्ना सूत गोस्वामी सांगता मार्कंडे मुनीन लाय मस्त तपस्या केलेली ताणें आणि देवाल होड भक्त तो होड शिवजी भक्त आशिल्लो मागीर होगूता मागीर जशी ताका प्राय आनी मेळपा कळ्ळ नंतर तो विष्णू लायक पूज आनी करचे ताणें तपस्या करचे देवाक करत आशिल्लो तो आणि एकदम साधारण आणि नैष्टिक ब्रह्मचारी तो ताका वेदाच आनी ज्ञान पळय मस्त आशिल्लें मार्कंडे मुनीक आणि ताणें तागेल्या गुरून सांगल्यार मात्र खावचे आशिल्लें खंयचे दीस गुरू सांगना पळय विसरता पळय गुरू ते दीस तो खायना आशिल्लो मार्कंडे मुनी आणि मस्त सकट ताणें यज्ञ करचे की ध्यान करचे की असे सुमार 100 मनवंतर ते ताणें चलताच तागेले ते 7th मनवंतर हे तांतूय तागेल्या मार्कंडेय मुनी तपस्यांनी चलताच आता केदनाय कोणय चड तपस्या करता पळय टेन्शन कोणा चड येवचें सुरवेक इंद्राक भारी टेन्शन कोणें तपस्या केल्यार तो कसला तपस्या करता खंय म्हाका अटॅक कर न्हू मुगेले इंद्रलोक घेयनाल न्हू तो स्वर्गान तो अटॅक कर न्हू स्वर्ग हारला रे म्हाका खंय वचचें त्या इंद्राक नाना नामना टेन्शन कोणें तपस्या केल्यार पळय तागेलें काम हेंच आमी विश्वामित्र पळयलें पळय विश्वामित्रान तपस्या करतना ताणें मेन काक पेटयलेलो तागेली तपस्या भंग करूं विश्वामित्रान भंग केली जाली तागेली तपस्या तशीच मागीर एक कुंडू ऋषी म्हणून आशिल्लो कुंडू ऋषी अशी तपस्या करत आशिल्लो सुमार वर्स थंय तागेले तेन्ना ताणें एक अप्सराक पळयलें तागेली तपस्या भंग करूं तशीच आमकां आमी नरनारायणा विशयी आयकलां जेन्ना नरनारायण स्वता तांणी देव दोगय जाण भगवंतांनी तांणी तपस्या करताना हाक टेन्शन इंद्राक तांगेली तपस्या भंग करच्या करका म्हणारी तो सकट अप्सराक आनी पेटयता कामधेनूक पेटयता न्हू तो कामधेनू म्हळ्यार क्युपीड इंग्लिशान क्युपीड सांगता तेन्ना रंभा मेनका आणि प्रेम प्रमोद चक्ली की कसं नाव आशिल्लें ती तांकां पुराण तांणी अप्सरा म्हळ्यार तांणी चंद दिसतात न्हू तांगे रूप आनी लायक आसता तांणी नरनारायण तांणी तांगेली तपस्या भंग करूंक वता ती नरनारायण स्वता देव न्हू तांणी तांगेली काय तपस्या भंग जायना उलटा नारायण तागेले जांगे दाखोवन उर्वशीक प्रकट करता उर्वशीक
आणि मागीर ती उर्वशीच पळय इंद्रा गिफ्ट दिता नारायण तपस भंग करच सोडी थोडा तो गिफ्ट दिता नारायण उर्वशीला आणि त्यांची नर नारायण पळय मार्कंडेय मुनी तांगे त्या नरनारायण रूपाक ध्यान करता तो देवाला अनेक रूप असत तर ताण ध्यान करची रूप खंयची म्हळ्यार नर नारायण रूपार तो ध्यान करता मार्कंडेय मुनी हागेले मेडिटेशन पळोव न्हू हागेले भक्ती पळोव न्हू हागेले ऑस्टिरिटी पळोव न्हू तपस्वी पळोव न्हू नर आणि नारायण पळय हागेले प्रसन्न जाता खुश जाता खुशी जाता तांकां तेन्ना मार्कंडे सॉरी ताजी फूड आहे मार्कंडे मुनीलाय तपस्वी भंग करूक इंद्राने अप्सरागांनी पेटयला ताण तांतू ही क्युपिडा पेटयला म्हळ्यार कामदेवाक पेटयला कामदेव आयला अप्सरा सुमासकट अप्सराक पेटयला तांतू एक अप्सरा आशिल्ली कुंजकस्थली तीन मस्त प्रयत्न केला मार्कंडे मुनी तपस्वी भंग करूक जल्लारी मार्कंडे मुनी तपस्वी भंग करूक तांकां साध्य जायनी हो हागेली इतली तपस्या तागेली स्ट्रॉंग आशिल्ली तागेल्या कन्विक्शन तागेले देवाल वयर इतलो विश्वास लायक आशिल्लो ताका काय तपस्वी तांणी काय भंग करूंक जायनी कुंजकस्थलीने मस्त प्रयत्न केले जाल्यार तिकाय करूं जायनी भंग तें पळोवन पळय नरनारायण तांणी दोगय जण मस्त तांकां खुशी जाता मार्कंडे मुनीले तपस्या पळोवन तेन्ना तांणी दर्शन दिवच्याक मार्कंडे मुनीला येता दोगय जण इंद्राक खुशी जाता जेन्ना पळयता तो पळयता मार्कंडे मुनीने विल पॉवर पळयत पळय तागेले तपस्यांनी पळोवन इंद्राक खुशी जाता जाल्यार मागीर नरनारायण ताका मेळ्ळो तांकां मार्कंडे मुनीक मेळूं येतात ताका दर्शन दिवच्याक येतात नरनारायण कोण आशिल्ले म्हळ्यार एज अ ऋषी तांणी देवान रूप घेतिल्लें स्वरूप ऋषी स्वरुपार आयलीं तांणी ट्विन्स नर आणि नारायण तांणी ट्विन्स एक एक एकला रंग चिके काळो चिके तो आणि विंगड एकलो गोर फेर तांगे कॉम्प्लेक्शन तांगे दोळे तांगे तोंड तांगेलो होंठ नाक आणि पुरा लायक एकदम लोटस पेटल्स म्हणके कमल फुला म्हणके तांगे एकदम चंद चंद दिसता ते दोगय जण ऋषी अवतारांत येवन तांकां 4 हात आशिल्ले दोगय जणांक 4 आर्म तांणी दोगय जण चतुर्भुज तशीच तांगेली कॅस ऋषी मुनील कॅश कशी असता जटावरी असतं पळय शंकर शिवजी जटा कशी असता तशी तांगेली केस आशिल्ले दोगय जणांले दोगय जणांले गड अंतू अंगारी गड अंत नाही अंगारी चन्नव आशिल्ले तशीच तांगे दोगय जणांले हातांत तू कमंडलू आणि संन्यास दंड आशिल्लो तांणी 4 चतुर्भुज आयला ती जाल्यार तांगेला तू अस्त्र शस्त्र नाही बिकॉज तांणी ऋषी रूप स्वरूपांत आयली तेन्ना तांगेल्या हातांत तू कमंडलू आणि दंड आशिल्ले मार्कंडे जेन्ना तांकां पळयत पळय दोगय जणांक तांकां भारी खुशी जाता मात तांगेल्या वयर ध्यान करचें आशिल्लें मार्कंडे तांगेल्या स्वरुपार तांणी ध्यान करचें आशिल्लें तांकां पळोवन तांकां भारी खुशी जाली तांकां पळोवन सीदा तो दंडवत करता दंडवत करून तांकां प्रणाम करता आणि मस्त तांकां एक स्वागत करता मार्कंडे मुनी तांगेल्या आश्रमांत आणि तशीच मागीर तो तांगे स्तुती करता नरनारायण देवा स्तुती आमी भागवतमान तू केलोपटी आयकता ती ब्रह्मान केल्लेले आस कुंतीन केल्लेले आस भीष्मान केल्लेले आस प्रल्हादान केल्लेले आस ध्रुवाल केल्लेले आस स्तुती
तशी आम्ही सुमार सकट स्तुती पळयतात देवाला. तशीची मार्कंडे मुनी वरकेन देवाला लायकन स्तुती करतात. त्या स्तुती ऐकून पळा नरनारायण देवच पळा तांणी मस्त हक्का हागेले खुशी जाताची तांकां भारी खुशीची तागे स्तुती ऐकून. तेन्ना नारायण तागे स्तुती जाले नंतर नारायण उलयत सांगता कसन सांगता म्हळ्यार मार्कंडे मुनी ब्राह्मण सांगता सक्कड ब्राह्मण तू पळा तू वय भारी बेस्ट ब्राह्मण तू वय तुगेले पळा सेवा तुगेला तपस्या आता मन्वंतर जाल्ले आता सात सात मन्वंतर चलतस जाल्यार तुका तपस्या न्ही करता इतले लायक तुगेले तपस्या तुगेले कन्विक्शन इतले लायक त्यानंतर इंद्रान तुगेले तपस्या भंग करचे प्रयत्न केले कारण कामदेवाक पेटयला तुगेले तपस्या भंग करूक अप्सराक पेटयला जाल्यार तुगेले तपस्या भंग कर न्ही म्हळ्यार तुगेले मस्त ताका तागेले लायक ताका होगळ शितात नरनारायण दोगे जण आम्ही तुगेले वयर मस्त खुश आसाची तू खुशी जाता तू सांग कसन जाऊ का तू वरदान कसन जाय म्हणून सांग म्हणून तांणी ताका सांगता ती मार्कंडे मुनी तेन्ना मार्कंडे मुनी तो ऋषी न्हय ताका कसन जाऊ का काय नाका तेन्ना तो सांगता ना ना म्हाका कांय नाका तुमगेलें दर्शन मेळना तेंच म्हगेले खातीर व्हड म्हगेलें एक वरदान म्हाका आतां तुमगे लागीं जावन कांय नाका तेन्ना नारायण सांगता ना ना आतां आमी आयलात न्हय तू कसन पुणी आमगेला निमगू का त्या शिवाय आमकां आमकां आमी वतना यू हॅव टू आस्क समथींग द बून तेन्ना मार्कंडे मुनी सांगता म्हाका तशी कांय नाका हांव ऋषी हांव हांगा म्हगेलो आश्रम आसा आश्रमा बगलेन पुरा रूख आनी आसा आमी फळ आनी पुरा आमकां कंद मूळ आनी पुरा खावच्या पुरा आमकां लायक एक सोय आसा हांगा लागीं लायक लायक पॉन्ड्स आनी आसाची न्हावच्याक आनी सान सान न्हंय सांगतात पळय आमी लेक्स लेक्स ते पुरो आसा म्हाका कांय नाका जाल्यार तुमी इतले वताय करतात म्हणून म्हाका एक ही आश आसा ते कसन म्हळ्यार तुमगेल माया शक्ती कशी काम करता एक तुमगेले एक अपरा शक्ती आसा माया शक्ती ते कशी ते काम करता तेगे फंक्शन्स कसन तेगेले ती लोकांक इतल्या या लोकांक तू इतली जनाक कशी ती तिगेले सरप्राईज करता शॉक दिता कशी लोकांक ती टेन्शन दिता ते कशी फंक्शन करता ती ते पुरा म्हाका पळोवका म्हणून ताणें एक तांगेला निमगेले आता नरनारायण म्हळ्यार तांकां काय तितली देवर नॉट हॅपी तांकां तितली खुशी जायनी आगेले निमगूचे आयकून जाल्यार आतां कसं करचें तांणी सांगला तू सांगिल्लें आशिल्लें आमी दितात म्हणून आनी मार्कंडे मुनीन वताय केली मागीर हें जावका म्हाका पळोवका तुमगेली माया शक्ती कशी काम करता हे क्रिएशन कशी जाल्लें हे पुरा ब्रह्मांड कशी जाल्लें कशी प्रलय येता प्रलय वेळा कसन जाता म्हाका त्या पुरा एक म्हाका अनुभव करता त्या तुमी म्हाका तशी सांगात कसन जाल्यार नरनारायणान मागीर मन मारून म्हळ्यार तांकां कितली खुशी ना इतलो व्हड मुनी आता आम केलो पटी आमकां आसतना तागेले तपस्यानी मस्त स्ट्रॉंग आशिल्ले आता आमकां केलो पटी जाता न्हू केलो पटी आमकां खावची इच्छा खावची आनी इच्छा आसना तसं नाही जाल्यार पळय घरकड कसं नाही लायक जॉम न्ही जाता पळय तेन्ना होगूर वचून आमी किचना वचून पळयतात कसं केला रांदय कसं नाही दाळी तोय कशी जाला आमी पळयतात खावच्या इच्छा ना जाल्यार मन जाता तशीची मार्कंडे मुनी वरके पळय तो ह्या मायान तूं फसवून आलो तितलो मार्कंडे मुनी गोत आसा तितलो ताका कॉन्फिडन्स आसा स्वता वयर जाल्यार तिगे शक्ती कशी चलता देवाल शक्ती तिगेल काम कसं ना तिगेल फंक्शन्स कसं ना त्या वेळार कसकसन जाता तें पळोवच्याक ताका म्हटल्यार एक एंजायटी क्युरियोसिटी ताका तितलेंच ते ताण निमगेल ताका तथास्तू सांगता देव आनी इमिडिएटली तांणी डिसअपियर जाता अदृश्य जाता दोन्ही नर नारायण बिकॉज दे वर नॉट सो हॅपी तांकां तितली खुशी ना आशिल्ली हांवें निमगिताना तेन्ना मार्कंडे मुनी अशी आलोचना करता कसं जालें हांव निमगेलें आनी काही सांग न्ही तितलें तथास्तू म्हणून
अदृश्य जाल्ली जी. तशी मागीर केलो काळ जाल्ला मार्कंड मुनी वापास तपस्यान तू लीन जालता पास ध्यानांत गेला आणि ध्यान करचे तानापास देवाला स्टार्ट केला. तेन्ना अचानक एकदम वार येवचे सूर जालो. खंडापट्टी जोरान वार, आमी स्टोम सांगतात पळय इंग्लिशान, तशी मस्त खंडापट्टी जोरान वार येवचे स्टार्ट जालो. सुमार वेळ ते वार येवचे स्टार्ट जाला. तागेले आश्रमान तू पळय पुरा रूख सांसान फुल्ला झाड आनिशील पळय पुरा भायर येवचे स्टार्ट जालो, म्हळ्यार पडचे स्टार्ट जालता. सुमार काळ तेता मागीर वार चलता गेले. तशीच मागीर पाऊस स्टार्ट जालो. एकदम जोरान पाऊस येवचे स्टार्ट जालो. खंडापट्टी पाऊस. आणि पाऊस येताना लाइटनिंग जावची की, थंडरिंग जावची की, आवाज गडगड येवची की, तशीच लाइटनिंग येवचे मस्त खंडापट्टी म्हळ्यार पाऊस इतलो जोरान येवचे. पळयता 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 तागेले आश्रमान तो उदक येवचे स्टार्ट जालो. मार्कंडे मुनी आश्रमान भितर तितलो नमला पाऊस पुरा कडेन उदक 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 जाला. आता मार्कंडे मुनी थंय दाखून मागीर भायर सरलो. नाल्यार ताणें डुबची व्यार न्हू तागेले. तो थंय दाखून भायर सरलो. पळोवन वतना पळयल्यार खंय पळयल्यार उदक. म्हळ्यार फुल्ल ब्रह्मांड तिनी लोकच पळय त्या बुडची अवस्था जाल्ली. म्हळ्यार ब्रह्माले एक दिवसा एंडान तू खंयचे प्रलय येता पळय त्या नमनात प्रलय आयला. आता ब्रह्मा रात्री तितली होडी 12 घंटाची रात्री 12 घंटा ब्रह्मा एक दिवसान तू 1000 चतुर्युग 1000 चतुर्युग एक चतुर्युग म्हळ्यार 43,20,000 इयर्स एक चतुर्युग. तशी 1000 चतुर्युग म्हळ्यार 4,32,000,000 चतुर्युग वर्ष. तितलेची होड मागीर तागेले रात्री ब्रह्माली. आता वो ते खंय पळयल्यार उदक मार्कंडेयक खंय ताका राबू जाग ना. खंय एक शेल्टर घेवया म्हळ्यार खंय घर ना. कसं नाही राबच्या जाग ना. पुरा कडेन उदक 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 उदका शिवाय तर कांय दिसना. आणि तो मिलियन्स अँड लक्ष कटलान वर्षान पडतो पोवतोस ताका शिवजीने एक वरदान दिलेलें होतं. प्रलय जाल्ला रे तो मरनालो ह्या सांसान प्रलयान तू. आणि जेन्ना ब्रह्मा 100 वर्ष करी जाता ते प्रलय येता पळय तेन्ना तो मरना, तो विलीन जाता. देवालान तू तो विलीन जाता म्हणून ताका सांगिल्लें. म्हणून ताका मरच्या साध्य ना. म्हणून तो इतलो वर्स मिलियन्स अँड मिलियन लक्ष कटलान वर्स पडतो पोवतोस जाल्यार खंय ताका कसली दिसना. उदका शिवाय कांय दिसना ताका. फुल्ल ब्रह्मांडात उदक 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 उदकाची. आता इतलो वर्स ताण पळोवल्या नंतर ताका भूक लागला, तान लागला जाल्यार खावच्याक कांय ना ताका तागेलो. नथिंग इज देयर. ताका कांय दिसना. तेन्ना सुमार वर्स लक्ष कटलान वर्स पडता ताणें पळोवल्या नंतर ताका एक लायक एक सान एक द्वीप दिसता. द्वीप म्हळ्यार एक आयलँड. एक सांस आयलँड दिसता. ते आयलँडार ताका एक वटवृक्ष दिसता. बनी एंट्री इंग्लिशान आमी सांगतात बनी एंट्री दिसता. तें पळोवन ताका चिट्टी अशीची खूश जाता. हा चलो आतां एक राबू जाग म्हाका मेळटा. तो मागीर पळोवन स्विमींग आनी करून पळोवन मागीर ते आयलँडाला पावता. त्या बनी एंट्रीक पळयता. त्या बनी एंट्रीक पळयता वटवृक्षाक पळयता पळय ताजी पानांरी एक सान चेडूं ताका दिसता न्हिदेला. एक सान चेडूं ताजेर न्हिदेला वटवृक्षा पानांरी. ते चेडूं इतलें चंद दिसता आशिल्लें. कलर तागेले ब्लू. साक्षात कृष्ण नव्हता. तागेले बाल रूपान आयिल्लो नव्हता. ब्लूइश कलर तागेले. तागेले तोंड, नाक, दोळे, तागेले कर्ली हेर्स आनी तागेले हात तागेले पाय इतले सॉफ्ट. ते पुरा पळोवन मार्कंडे मुनी पळय पुरा विसरलो. ताका तान लागला, ताका भूक लागला. त्या चेडा पळोवन तो पुरा विसरता.
तितले नमना त्या चेरडाल एक चंदा आशिल्ली. कृष्ण न्हू स्वता तो त्या बिल्वमंगल ठाकुरान पळय तागेल्या बाल मुकुंद अष्टकामांत लायक तांगेले ह्या चेरडालेक वर्णन केला ताणें लायक श्लोक एक बरयला ताणें. करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवस्यतानम् वटपत्रस्य पूते पूते वटवृक्षपूते शयनम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. करारविंदे तेगे सांस हातान पळय एक स्वीट सॉफ्ट हातान पदारविंदम पदारविंद म्हळ्यार त्या पायाच्या अंगुष्टा बोट आस पळय त्या ताणें चेरडान तागे तोंडा घाला देवान. मुखारविंदे त्या पदारविंद कसन केला ताणें मुखारविंदान तू घाल. आणि खंय असतो वटपत्रस्य वटवृक्षाचे पान आस पळय ताजेर आस कसन करता ताजेर तो शयनम लायक न्हिदेला. कोण तो बालम बाल म्हळ्यार सांज चेडू नाव कसं आहे मुकुंदम बाल मुकुंदम मनसा स्मराम तागे स्मरण पळय तो बिल्वमंगल ठाकूर करता त्या रुपाचे त्या स्वरूप देवाल त्या स्वरूप ताणें मन अंदवून त्या रुपात तो स्मरण करता आशिल्लो बिल्वमंगल ठाकूर. तशी हांगाय मार्कंडे मुनी पळय त्या रुपाक पळोवन भारी ताका खुशी जाल्ली आणि त्या चेरडाक घेवया म्हणून तो त्या चेरडाला वता. जशी तो चेरडाला वता पळय तो चेरडू जोरान श्वास घेता भितर त्या श्वास घेताना मार्कंडे मुनी त्या तागे तोंडा दाखवून तागे पोट्टा वता सीधा मार्कंडे मुनी. आणि पोट्टा गेले नंतर त्या चेरडाला पोट्टा भितर पळय तो फुल्ल ब्रह्मांड पळयता पोट्टा भितर अनेक प्लॅनेट्स लोक आसत त्या पुरा लोक पळय ब्रह्मलोक तपलोक महरलोक जनलोक स्वर्गलोक पृथ्वी पाताल सकलचे पूरा लोक तल अतल वितल सुतल पूरा पळयत तो. सूर्य पळयता चंद्र पळयता पूरा मतलब पूरा ब्रह्मांडात जितलाच पळय समुद्र पळयता तो न्हंय पळयता माउंटन्स पळयता तो पर्वत पळयता पूरा सक्कळ पळयता तांतू मागीर तो भितर पळयता ना तागे आश्रम वरकेन ताका दिसता मार्कंडेक तागे स्वता आश्रम आशिल्लो पळय त्या वरकेन तो पळयता. हे सेम यशोदा मैयाके जाल्लेलो ना ब्रह्मांड लिहिला तू देव माती खाता यशोदा मैया सांगता तोंड ओपन करी उगड तू माती खाला हांवें तेन्ना देवान तोंड उगडताना यशोदा मैयाक वरकेन पुरा दिसशिल्लो एक भायल्यान दिशिल्लें तोंड ओपन करता जाल्यार दिश्टी पुरा हेची ब्रह्मांड पुरा प्लॅनेट्स पुरा तेन्ना यशोदा मैयाकय वरके तीवय दिसता तागेले तोंडान तशीच हांगा मार्कंडे मुनीक वरकेन पळय तागेले आश्रम वरकेन दिसता. तेन्ना तो आलोचन करता की हे म्हळ्यार आता मार्कंडे मुनीक त्या वेळार इतले ताण आनी भूक आनी ताण आशिल्लो पळय तागेले मना येनी हो चेडू कोण म्हणून हे बालक कोण म्हणून ताका कळ्ळी जाल्यार जेन्ना ताका पोट्टा वचून ताणें हें पुरा पळयलें पळय इतलो पुरा तेन्ना ताका अंदाज आयलो की हो चेडू म्हळ्यार स्वता देव हो विष्णू ताका कळटा. तेन्ना तो सांज चेडू आसा पळय श्वास भायर काडटा त्या श्वास भायर काडटाना मार्कंडे मुनी वरके तागे पोट्टा दाखोवन भायर येता बापाचो. आचार्य सांगताची अशी 7 वेळा 7 टाइम्स मार्कंडे मुनी त्या चेरडाल पोट्टा वचून भायर आयलात अशें आचार्य सांगता 7 टाइम्स. एवरी टाइम
दर पंत आता चेडूक घेवच्या वत पळय तेन्ना तो भितर वता. चेडू इतले अट्रॅक्टिव्ह आशिल्ले. 7 पंत जाल नंतर अचानक चेडू गायब जाता, अदृश्य जाता. त्या चेडणान अदृश्य जाल्ले सत्तानाची वडा त्या वटवृक्ष अदृश्य जाता. त्या आयलँड द्वीप आशिल्ले पळय ते अदृश्य जाता. पुरा कडेन उद्दा 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 आशिल्ले पळय उद्दा पुरा गायब जाता. त्या वयना मागीर पुरा एक एक वस्तू थंडरिंग ना, लाइटनिंग ना, कडकडच ना, काय ना, पाऊस ना, वार ना, पुरा अगुर 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 पुरा एक कन बंद जाता, काहीच जाता. आणि वापस मार्कंडे मुनी तागेल्या आश्रमांत तो देवाल ध्यान करता पळय त्या पोजिशनार येवन तागेले आपास दोळ ओपन जाता. तेन्ना ताका कळटा हा ओके हांव देवाला मागिल्लो म्हाका तुगेली माया शक्ती पळोवं का. तर माया शक्ती अशी काम करता अशी लोकांक ती लोक फसतात तिगेल मायान तू त्या पळोवन मार्कंडे मुनीक कळटा की देवाल माया शक्ती कितली स्ट्रॉंग म्हणून. मागीर तो आपास देवाल ध्यानान तू बसता. तशी सुमार काळ आपास ध्यान करता आसता. तेन्ना एक वेळारी पार्वती आणि शिवजी वापास तांणी भोंवता आसताची दोगे जण तांगेल्या नंदी बैलार. तेन्ना पार्वती आणि शिवजी पळयतात मार्कंडे मुनीक हो एकदम ध्यानान तू लीन जाला देवाल. तेन्ना पार्वती सांगता शिवजीक की ताका तागेले थंय वचाची तो ब्राह्मण तो तागेले दर्शन घेवच्या वचात तुमी ताका थोड्या वरदानांनी दिवन येयाची ते लायकन तो कितले वर जाता तपस्या करता म्हणून पार्वती सांगता. नॉर्मली बायलेन कसन सांगल्यार बामणान करपाची ना. आमगेले ह्या जगात ना तू तशीच आम्ही शिवजीलाची फुटस्टेप फॉलो करचे. पार्वतीन सांगेल शिवजीन ऐकूचे आम्ही आमगेले बायलेल आयकतात. तशीच शिवजी एक मंद हास्य दिसता ती आणि मागीर वताची ज्याला तो वता ना ता पळयता मार्केंड मुनी लायक ध्यानान बसला म्हणून तो मार्केंड मुनीक डिस्टर्ब करनाशी पळय तागेल मन अंत वता शिवजी फुडें आणि मन अंतू ताका दर्शन दिता भितरीच मना भितरी ताका दर्शन दिता. ते दर्शन दिताना मार्कंडेक मुनीक आभास जाता अनुभव जाता की शिवजी प्रकट जाला तागेले मनांत. त्या आभास जाताना मार्कंडे मुनी दोळ उगडता. ते दोळ उगडताना पळय येद्रा शिवजी दिसता ताका मार्कंडे मुनी आणि शिवजी पळोवन मस्त ताका खुशी जाता. वैष्णवा नाम यथा शंभो नाम परम वैष्णव शिवजी. तेन्ना शिवजीक ध्यान लागून उठोवन मागीर शिवजीक दंडवत करता प्रणाम करता शिवजी लायक सेव करता सॉरी स्वागत करता आणि शिवजी विशय लायक उलयता. तू वैष्णव तू पळयल सत्तान आमगेले पाप आनी पुरा नष्ट जाता तशी म्हणून शिवजीक मस्त तो लायक उतर उलयता शिवजी विशय. आता वैष्णवाल क्वालिटी कसन वैष्णव ऑल्सो ग्लोरिफायज जेन्ना मार्कंडे मुनी शिवजी ग्लोरिफाय करता पळय होगळचिता पळय तागेले विशय शिवजी वर काही नाही मार्कंडे मुनी विषय सांगता. तू यू आर द बेस्ट अमंग द ब्राह्मणास ब्राह्मणान पळय तू बेस्ट तुगेले तपस्या तुगेले देवाल प्रत्ये तुगेले डिवोशन भारी लायक आमकां होली रिव्हरांत म्हळ्यार गंगा यमुनांत आमी केलो जण वताची तांगेले पाप नश्ट करूंक जाल्यार त्या करता जाल्यार आमकां कितले
कष्ट म्हळ्यार कोण कोण गंगा लागीं राबना दूर दाखून आयला री दूर दाखून येऊन उतारणी करका टाइम जाता देवता काय आम्ही प्रसन्न करका जाता थंय टाइम जाता जलारी तुगेल वरी कोण लायक ब्राह्मणांनी असत पडा तांगे दर्शनान मात्र पडा आमकाय मस्त आमगेले पाप आणि नष्ट जाता आमकाय खुशी जाता ब्राह्मणाक आणि पळोवन तशी शिवजी वरके नाही मार्कंडे मुनीक वगळ सिताची तांगेले लायक ग्लोरिफिकेशन करता दोघे जण एक दुसरा विषय आणि एक दुसरा आदान प्रदान करता असतात दॅट इज द ब्युटी ऑफ दिस ब्युटिफुल टू सोल्स शिवजी आणि मार्कंडे मुनी मला सान दाखवून मार्कंडे मुनीने शिवजीक लायक करून तपस्याने केलेली शिवजी आणि ताणे शिवजीने ताका वरदान दिलेलं प्रलय नंतर तू असताल म्हणून ताका व्हड एक आई प्राय दिलेला शिवजीनेची मग ताका एक शिवजी वयर लायक एक हें आशिल्लें भक्ती आशिल्ली शिवजी वयर तेन्ना शिवजी तागेले मस्त प्रसन्न जाता तागेले आचार आणि पळोवन पळा तागेले बिहेवियर तागेले स्तुती आणि ऐकून पळा शिवजी मस्त प्रसन्न जाता तेन्ना वापास ताका शिवजी सांगता हांव मस्त खुश आसा तुगेले भक्तीन सांग तू कसं जाऊ का म्हणून तेन्ना वापास मार्कंडे मुनी सांगता म्हाका कांय नाका आय वॉन्ट नथिंग म्हाका आय एम हॅपी म्हगेले एक आश्रम आसा लायक जाग आनी आसा म्हाका हांव लायक देवाल तपस्यांनी करता ध्यान करता तितलें पुरो म्हाका जाल्यार शिवजी सांगता पळय ब्रह्मा हांव आनी विष्णू कोणेय आमगेले तपस्या करतात पळय आमगेले खातीर आणि आम्ही प्रसन्न जाल्यार पळय आम्ही वरदान दिन अशी वचना कंपल्सरी आमकां दिवपाचीच वरदान आणि हांव कोण कोणा वरदान दिला आमकां गोतो स्टोरी भस्मासुराक दिला ताणें रावणाक दिला तशी ताणें बाणासुराक दिलेले आणि बाणासूर मागीर तोच बाणासूर शिवजी घेवन मागीर कृष्णा लोटू ताणें युद्ध केलेलें मग शिवजी नॅसल असुराक युद्ध वरदान दिला तेन्ना शिवजी सांगता नाही नाही तू 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 व्हड ब्राह्मण तू कोणी मिगेला तू घेवका मिगेला वरदान म्हणून सांगता मार्कंडेयक तेन्ना मार्कंडे मुनी सांगता ओके इतली तुमकां दिवका ती म्हळ्यार म्हाका वरदान आसला री म्हाका एक वरदान दिया ती हांव देवाल भक्ती ह्या प्रलय म्हाका तुम्ही वरदान दिला ना प्रलय थंय हांव आसताल म्हणून त्या प्रलय थंय म्हाका देवाल भक्ती करची तशी मिगेल मनान तूं देवाल नामस्मरण असो देवाल चिंतन असो तपस्या असो मिगेल त्या देवाल वैरी असो तशी म्हाका तुम्ही आशीर्वाद दियात म्हणून मार्कंडे मुनी शिवजीक सांगता तें आतां आयकून पळय शिवजी मस्त खुश जाता ती खुशी तांकां मार्कंडेय मुनी मारता निमगीला रे स्वता आता आम्ही शिवजीला मागता वत्ता कोण मटेरियलिस्टिक पीपल जेन्ना चड वच्चे कोणा भौतीक इच्छा आसता पळय तांणी चड वच्चे आनी मागीर तांणी निमगूच कसन म्हणाली भौतीक वस्तू निमगूचे सांगतो लायक एक स्टोरी सांगता भौतीक म्हळ्यार भौतीक लोकांले मेंटॅलिटी कसं म्हणून हांव एक स्टोरी सांगता एक पंत एक मनीस आशिल्लो तो शिवजी प्रसन्न करता शिवजी प्रसन्न करून शिवजी सांगता सांग कसं जावं का जाल्यार शिवजी सांगता हांव एक कंडिशन दिता तू कसं नाही वरदान मागताना पळय कसं नाही मिगेला घेताना पळय तू सांगी जाताले हांव तुका एक हें दिता जाल्यार तुका जितलो मेळटा पळय ताजे किन्ना डबल तुगेले बगलेचे आसा पळय ताका मेळटा हांव सांगता अडना म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो बगलेच्याक डबल मेळ्ळ्यार म्हाका काय तितलो प्रॉब्लेम ना ताका शिवजी सांगता ओके तथास्तु तो कसो न्हय सुरवे सांगता म्हाका एक घर जावका लायक ताका एक लायक घर मेळ्ळें जाल्यार बगलेच्याक दोन मेळ्ळे डबल जालें तशी मागीर तो सांगता म्हाका एक लायक एक कार जावका बगलेच्या जाल्यार दोन दोन कार जाले तशी जितले मटेरियल चीज वस्त आशिल्ली पळय मागीर लायक
काम बिझनेस आसता हे त्या बिझनेस तागे बगलेच्या डबल जाता. आता स्टार्टिंगाक लायक दिसला ताक मेळत तशें म्हणून त्याला मागीर मागीर ताका चिके ईर्शी जाली की आम इतली मेहनत करून शिवजी प्रसन्न केला आणि ताण काही करनी ताक पुरा फोकट तू डबल डबल मेळतो असं. तेन्ना तो सांगता आता ताका सुमार सकट हांव दिला 2 घर जाल्ले 2 गाडी जाली तागे बिझनेस जाल्ले मस्त सकट ताण मागीर पुरा डबल डबल ते जाता गेले. आता मागीर तो सांगता एक काम करता देवा मिगेल एक दोळ फोड दी मागेल मिगेल एक दोळ फोड तू एक दोळ भेटता ना तागे 2 दोळ भेटता. मागीर तो सांगता मिगेल एक हात कट करी मी तागेल एक हात कट करता बागलेच्या 2 हात कट जाता. म्हळ्यार त्या नमना आमगेले मटेरियलिस्टीक पीपल आमी आणि आम्ही शिवजीला मागचे त्याच नव्हे लोकांना ताका प्रसन्न करच्या रावणाला आम्ही पळयला ना आणि ब्रह्मा लागी हिरण्यकशिपूला आम्ही स्टोरी पळयला कशी ताणें ऑलमोस्ट अमरत्व निमगिलेलं अशी ब्रह्माला आणि शिवजीला मागचे पुरो आणि मटेरियलिस्टीक लोकांनाच ना जाल्यार जेन्ना मार्कंडे म्हणून निमगील पळय म्हाका देवाल भक्ती दिया व्हेरी फ्यू पीपल शिवजीला ह्या मागच्या ह्या वरदान मागच्या शिवजी मस्त प्रसन्न जातात खुश जातात तांकां भारी खुश जाता. तेन्ना शिवजी तांकां स्वता तांकां एक 4-5 वर दिता. एक मार्कंडे मुनीक सांगता ती तुगेल मन आनी तू प्रलय एंड थंय देवाल भक्ती आसताली तू देवाक केन्ना विसरना म्हणून मार्कंडे मुनीक तांणी वरदान दिता. सेकंड वरदान दिता जी तुका पास्ट प्रेझेंट आणि फ्युचर फुल तातूंत तुका ज्ञान आसतालें मार्कंडे मुनीक सांगतात तांणी. तशी जी मागीर तुका आत्मसाक्षात्कार जाता देवाल वटून त्या मागीर ताका वरदान दिता. फोर्थ ताका सांगता जी तुगेल मन आनी तू ऑलवेज एक रिनन्सिएशन आसतालें वैराग्य आसतालें तू केन्नाय भौतीक इच्छान तू भौतीक विशयान तू कांय आसक्ती आसना यू विल बी कंप्लिटली रिनन्शिएटेड खंयची वस्तू तुका आसक्ती जायनाली प्रलय थंय ताका वरदान दिता. आनी एक बसता एक व्हड वरदान दिता म्हळ्यार तू गुरुल पोस्ट घेताल तू पुराणांत आमगे 18 पुराण आसना आनी तू गुरुल पोस्ट घेतालो म्हणून शिवजी ताका वरदान दिता. आता आमगेले 8 पुराण आसा 8 पुराणांतू एक पुराण आसा मार्कंडेय पुराण सॉरी आमगे 18 पुराण 18 पुराण आसा 18 पुराणांतू एक पुराण आसा मार्कंडेय पुराण. मार्कंडे मुनी नावार एक पुराण वर्केन आसा तातूंत मार्कंडे मुनीला फुल्ल तागेले जीवन पुरा तागेले तपस्यानी पुरा बरयलेलें आसा. इट कम्स इनटू राजसिक पुराण काय सात्विक पुराण न्ही तें राजसिक कित्याक म्हळ्यार तातूंत कर्मकांड विशय मस्त बरयला मार्कंडे पुराणांत. तातूंत एक्टिविटी एक कर्मकांड आसता पळय आमगेले कसं जावका जाल्यार आमी घरकाडे हवन आनी होम आनी करतात कर्मकांड तांचे विशय तातूंत पुरा बरयलेलें बिकॉज दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ राजसिक पुराण. आमगेले भागवतम कशी भागवतम एक्चुअली सांगतात सत्वगुणी पुराण जाल्यार भागवतम इज अबाउट द 3 मोड्स ऑफ नेचर सत्व रजो आनी तम गुणा वयर शुद्ध सत्व भागवत पुराण जाल्यार एक सांगच्या खातीर एक सत्व गुणांतू भागवत पुराणाक आमी दवरतात. आता ही स्टोरी सूत गोस्वामी नैमिषारण्य बयसून पुरा शौनकादी मुनीक आनी पुरा जेन्ना तांणी प्रश्न करता की मार्कंडे मुनी कशी प्रलय पर्यंत राबता कशी राबलो ताका वरदान कशी मेळ्ळें कोण दिल्लें तेन्ना सूत गोस्वामी ही स्टोरी मार्कंडे मुनीन आनी शिवजीली शौनक आदी मुनीक आनी सांगताची. आयज आमगेल्या टॉपिक हेंच आशिल्लें when two great souls meet the two souls are Markandeya Muni and Lord Shiva. इतकं सांगून हांव आयज आमगेलें हें कथा कैद करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनंत धन्यवाद प्रभुजी.
भारी चंद कोण तुम्ही आमकां लायक सरळ रीती सुलभ रीतीर अर्थ तशी जोनी मेन ऋषी एक मार्कंडेय मुनी आणि यथानाम या तुगेलो ईश्वराल्या विशयान तुम्ही सांगल्या तशें आमकां मस्त लायक सुलभ रितीर सुत गोस्वामीन मार्कंडेय मुनी विशयान कशी सांगिल्ले तांगे मार्कंडेय मुनीन नरनारायण तांगे ऋषीक तांणी देवाकची तांणी कशी पांय पडले तांकां कशी वर मेळ्ळे त्या वर तांणी कशी उपयोग केले आणि तांणी माया शक्ती तांकां पळोवका म्हूण म्हणलें ताजे निमित्त त्या पुरो कस कसं चेंजीस आयले आणि ईश्वराने तांकां मेळून ईश्वराने पार्वती तांकां मेळून आयली म्हणून तुम्ही भारी चंद कोण सांगला अनंत आनंद धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्णा कोणाक एक असले प्रश्न असला निमगू येता हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभुजी दंडवत प्रणाम मस्त मस्त धन्यवाद लायक कोण मार्कांडेय ऋषी कथा सांगून दिला तुम्ही भागवत मादकोन प्रभुजी म्हाका एक प्रश्न आशिल्लो कसं म्हणल्यार तुम्ही मार्कांडेय ऋषीला चाइल्डहुडाचे विषय सांगिल्लो आशिल्ले ताजे सोर्स येतो प्रभुजी ऍक्च्युली हांवें काही दाखवून म्हणून सुमार काळ फुडें एक लेक्चरान थंय आयकलेलें हांव दुबयत आसतना एक हाऊस प्रोग्राम आशिल्ले त्या हाऊस प्रोग्रामांतून हांव एक लेक्चरांत आयकलेलें आतां तेन्ना हांव नेमकी खंय दाखून तांकां सोर्स मेळ्ळेले म्हणून हांव तें एक नोट्स आनी तेन्ना म्हाका बरोवचें आशिल्लें हांव खंय आयकलां हांव पळय त्या टायमार हांव नोट्स आनी बरोवचें आशिल्लें ते नोट्स हांव बरयले ते म्हाका उडगास आशिल्ले तितलें हांव सांगिल्लें तांणी सोर्स खंय दाखून काडलेले हांव तेन्ना आय वॉज व्हेरी न्यू एट दॅट टायम सो आय डिडंट आस्क बट दॅट इज स्टील रिटन विथ मी ताका म्हाका उडगास तो ओके प्रभुजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा आणि कोणाक एक असले प्रश्न आस की निमगे हरे कृष्णा तुम्ही सांगताना एक नमून खुशी झाली प्रभुजी त्या वटपक्ष तुम्ही बॅनियन ट्रीन एक चेरडो रबून असता त्या कृष्णची सडनली ते कशी पुऱ्या चेंज जाता 7 पटी चमकला पास भायर येयले मागीर तांणी अपास फुल्ल अपास नॉर्मल जेवणात म्हण नमगुच्या जायना माया शक्ती कशी आसा म्हण कुड गेट द सीन हरे कृष्णा अनाउन्समेंट सांगता येवच्यो अच्छा